भौमाचो प्रश्न बरोच तापला। प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्तात आयज ह्या वाठाराचे सर्वेक्षण सुरू केले। थळाव्या वेळान कळटकच लोकांनी हस्तक्षेप केलो, पण पोलिसांनी बळाचो वापर करत आंदोलकांक उखलले। देखून हे प्रकरण आता खतखतले हातून दुबाव ना। किती डिसिजन घेतला सांग तुम्ही जर किती करता ते करा आमकां काय ना आम्ही फक्त गव्हर्नमेंटाक दाखोवन हिंदूच करून नाचणारे सरकार आयज लोकांचेर किती परिस्थिती आज सकाळी या संघर्षाक सुरुवात झाली। भौमा राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाक खोरली आणि भौमाच्या ग्रामस्थांचो पयलीच विरोध असा। प्रकरण न्यायालयात असा, ताचेर सुनावणी चल्ल्या, तरीक हे कोफूसम जाले। ताब्यात घेतिल्ल्या मदीं सरपंच दामोदर नायक, पंचायत वांगडी सुनील जल्मी हांचे वांगडा गांवांतल्या बायलांचोय आस्पाव असा। जाणा जावन घेवया एकूण प्रकरण। तांकां सोडोवपा खातीर आमी वयता भितर तांचे कितें जालें पळयता तांकां सोडून हाडपा खातीर वयता आमी। सरपंच तुमी? हांव सरपंच दामोदर श्रीकांत नायक। हांव पब्लिका बरोबर आसा। ते म्हणटा इंजिनियरांक विचारलें हायकोर्टान तेंचें पेटिशन आसतना तुमी हें कित्याक करता, तुमी हे सगळें स्टॉप दवरा, हायकोर्टाची कितें ऑर्डर जाता त्या प्रमाणे हे करा तुमी। म्हणून त्या प्रमाणे आतां ते आयकना म्हणून ते एरेस्ट केले, बाकीचे लोक आमचे एरेस्ट केले, तांकां सोडोवपाक आमी वयता आमी म्हणजे भितर येता लोकां बरोबर। हो तेंगे प्रोसेस आसा सारको प्रोसेस ते म्हणटा इट इज सारको आसा म्हणून, पूण आमकां दिसना हायकोर्टान जेन्ना पेंडींग केस आसा तेन्ना इट इज नॉट करेक्ट। पुलिस नाही पाना तोच राव पाहिजे, सोडणार नाही पाना तोच राव पाहिजे। नका जेवण
आबागा शिंदेला याला आबागा शिंदेला सत्यवानाने शिंदेला याला सरपंच तुका पावत आहा अख्खा गावचा तू कमी न्हू तेका साहेबान सांगायचा आपण यांनी का म्हणून आम्ही त्यांचा हात म्हणून कोणती रावता तुका पावना तिका तुला पावत सरपंच तुका पावत आता पुलिस सुद्धा पावत ना जाण्याला तू गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि ओमकार देशप्रभू.